Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो, एक दीस जेजू आपल्या तेगांना अशें सांग पेद्रूको, जाकोबाक आनी जुवांक सांगाता घेवन म्हणूंक लागलो, आमी एका वरे विंगड सुवातेक या. आमी एका वरे विंगड सुवातेक या. आनी थंयसर तांकां आपोवन व्हरून गेलो. आनी थंयसर जेजू रुपांतर जालो. बाबा भयणीनो, आज जेजू म्हाका आनी तुमकां हर एक लागीं आपयता, आमी एका वरे विंगड सुवातेक या. बाबा भयणीनो, दिसपटें जिवीत आमचें पळयल्यार आमच्या चलत्या जिवितांत आमी कितल्या कश्टांक वळख जाता, कितल्या वत्तडांक आमी वळख जाता, कितलीं जाणां आमी खंयची बेजारान जियेता, कितलीं जाणां आमी संवसारी समस्या फुडें करता. कितलो तेंप आमी सोशयेत, कितलो तेंप आमी असल्या वत्तडांनी जियेत, कितलो तेंप आमी पातकाच्या ताळण्या विरोध झुजयेत. आमचें बोळू क्रमेण तडीपटी अस्क जाता. पूण बाबा भयणीनो, आज जेजू म्हाका आनी तुमकां सांगता, आमी एका वरे विंगड सुवातेक या. थंयसर इल्लो वेळ कसया. बाबा भयणीनो, ह्या आराधनांत भाग्य दरात तुमकां समेस्तां हांव उलो दितां. सोम्या सांगता, हो 1 घंटो आमी करचेया वरे विंगड सुवातेक. ह्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधन म्हणल्यार ह्या वरे विंगड सुवातेक आमी येवया. जेजू आमचे सांगता हांगासर आसा. बापा लागीं निरंतर संपर्क आसूं. जेजू बापाचें रूप जावन ह्या संवसारांत येयल्लो जेजू आमचे मदें आसा आनी आमकां तो सक्तीन भरता. आमचें तें रुपांतर हाडटा. ते देखून आमी ताचे सरशी या. एक घडी भर आमचे संवसारी राटवडी देगीन दवरया. तुमकां सगळ्यांक काम आसा, म्हाका गोत्त आसा, तुमकां सगळ्यांक काम आसा. बाबा भयणीनो, हो मोलादीक वेळ. एक घडी भर तुमचें काम देगीन दवरा. एक घडी भर जेजू सांगता करसूंक बसा. जेजू कडेन आमी उलोवया. जेजू कडेन आमचे कश्ट सांगया. जेजूची कृपा आमी मागया. जेजूच्या त्या कृपेन आमचें जिवीत रुपांतर करया. नवीं जावया आमी. त्या मेळेपणांतले भायर येवया. संवसारी जिविताच्या वड्ड्यांतले भायर या. ह्या खातीर जेजू आमकां आपोवणे दिता. तर आमी सगळीं हे जेजू सांगता, हो 1 घंटो करसूंक आमची काळजां मनां तयार करया. जेजूक ह्या पवित्र उंड्या रुपार आमचे सांगता आपोवया. तर इश्ट जावन आमचे ती येता. आमचे कडेन उलोवंक, आमकां आयकूंक, आमचे सांगता वेळ करसूंक, आमच्या बोगनांनी वांटरी जावं, आमचे कश्ट हळू करूंक, आमकां कुमोक करूंक ह्या घडये उंड्या रुपार तो आमचे मदें येता. ताका स्वागत करया आनी काळजान तावन ताका आराधन करया.
ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. रायांसुराई देवाचो पूत जेजू क्रिस्त संसाराचो रचणार ह्या उंड्यार पर तुझ्या आनी म्हजे मुखार हजर आसा. ह्या सोम्या मुखार खंयच्योच संसाराच्यो शक्ती रावंक शकना. सोम्या तो जावन आसाय दळ बरोसो देव. इजाया प्रवादीन मारली ती बोब हांव मेलो मू तुज्या पवित्रपणा मुखार. ओय सोम्या पवित्र देव तूं, उंचलो देव, शक्तिवंत देव, परजळीक देव तूं. ह्या तुज्या सत्ते मुखार जेजू म्हणजे मनशापण सोम्या कांयच नाही मेळ्ळें पण तें हांव एक किरकोळ किडो सोम्या तुजे मुखार. जेजू काळजांतल्यान तुका आराधन करता. म्हज्या सोम्याक, म्हज्या देवाक, म्हज्या रस्ताराक, सर्व पदवेतरा देवाक तुका हांव आराधन करता. तुज्या पांयां तळी सर पडता. म्हजें जीवन तुका समर्पिता. म्हजें सगळें जीवन तुज्या पांयां तळी दवरता. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. सोम्या हांव एक मनीस तुजे मुखार. म्हजें हें पातकें काळेज, म्हजें हें पातकें जीवन, म्हज्या ह्या पातकी जिवनांतल्यो सर वायट संवयो, म्हज्या पातकी जिवनाची उणेपणां, ह्या म्हज्या कुडीच्या विश्वेन केल्ली हर एक पातकां सोम्या तुजे मुखार दवरता. घालतो जावन तुजे मुखार हात जोडटा. सोम्या ती बेर पडटा. म्हजी पातकां बक्षी सर पदवेदारा देवा मुखार, तुजे मुखार म्हजें जिवीत पातकी जीवन सोम्या हांव पावोनय. तरी पूण सर्गा संवसाराचो राय, देवाचो देव दरी तो म्हजे सरची आताय, म्हजे मुखार आसाय. सोम्या म्हज्या सर मनशापणाची उणेपणां पातकां वळखून जेजू तुज्या पांयां तळी हांव सर पडटा. तुका आराधन करता. म्हजें काळीज तुका दिता. ती नितळ कर म्हूण मागता. हर एक म्हजे अस्कत कयो तुका भेटोवन दिता. जेजू तुज्या कुरपेंत हांव घट जावच्या पासून जेजू तुजे मुखार सर पडून तुका आराधन करता. ಮೊನಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ
हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलुया हालेलुया 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 आराधन यीशुवे हालेलुया हालेलुया स्तुतिस्वे स्तुति वंदन आराधन यीशुवे हालेलुया 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 गान जिसो ग्लाब जिसो मान जिसो तो कस्तुति जिसो हालेलुया 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 उंसायचे रस्तना थंदन या देवा तुका आराधन हर गान स्तुति ओकळा तुका महिमा जिसो आराधन तुका हालेलुया 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 भावा बहिणींनो जेजू आणि ताचे शिष्य ताबोर पर्वताचेर आसले ओरे विंगड एका सुवातेचेर ताबोर पर्वत उंचलो पर्वत सुमार 1.5-2 घंटेची वाट ह्या पर्वताक वचूंक लागता आनी थंयसर जेजू आनी ताचे शिश्य गेले वरे विंगड सुवातेचेर आनी थंयसर जेजू मागण्यार पडलो बापा लागीं उलोवंक लागलो बापा लागीं आपलें जिवीत वांटूंक लागलो आनी जेजू ते मागण्यार आसतना बापान ताचें रूप बदललें बाबा भयणीनो कित्या खातीर जेजू आनी ताचे शिश्य थंयसर गेल्ले जेजू ताबोर पर्वताक वेच्या पयलें बाबा भयणीनो ताच्या कश्टां आनी मरणा विशांत शिश्यां कडेन उलयल्लो मनशा पुतान कश्ट सोसूंक आसतले मनशा पुताक धर्न दुस्मानाच्या हातान दितले आनी मनशा पुताक कुर्सार मारतले आनी हें आयकत आसतना पेद्रू म्हणूंक लागलो सौम्या तुका हें घडचें नाका तुका हें घडचें नाका कित्याक कश्ट नाकात देखून आमकां सूख जाय भावा भयणीनो आमचें जिवीत तशें आमकां कश्ट नाका आमकां कुरीस वोवंक नाकात आमकां त्याग करूंक नाका आमकां सॅक्रिफीस करूंक नाका आमकां सिकाली करूंक नाका आमचो कुरीसकाण घेवन सोम्याच्या फाटल्यान वचूंक नाका आमकां संतोश जाय आमकां सूख जाय आमकां ग्रेस्तकाय जाय आमकां बरेंपण जाय सदांच आमी संतोशाच्या ल्हारांनी उपेंग जाय मनशाची आशा पूण बाबा भयणीनो जिविताची वास्तविकता आमी पळयता आमकां हें मेळना आज तूं सूख भोगताय फाल्यां तुका कश्ट येतात आज तूं संतोशान आसाय फाल्यां तुका दूख येता आज तुजें जिवीत भाऊ भयणीनो हर एका रितीन बारी संतोश भरीत दिसता फाल्यां तूं दुखान गळयताय आज तुजें जिवीत उजवाड आसा फाल्यां काळोख येता भावा भयणीनो असलें आमचें जिवीत आनी पेद्रू म्हणटा सोम्या तुका अशें घडचें नाका आनी आमी म्हणटा सोम्या अशें घडचें नाका सोम्या आमकां कश्ट येवचें नाका सोम्या आमकां पिडा येवची नाका सोम्या आमकां सलवण येवची नाका सोम्या आमकां त्याग करूंक नाका सोम्या नाका नाका कश्ट नाका आनी जेजू बाबा भयणीनो हेंच शिश्यांक समजोवच्याक तांकां सांगता आमी वरे विंगड सुवातेक या बाबा भयणीनो आज जेजू आमकां आपयता
आमच्या जिवितांत आमी कस्तल्यांक, आमच्या जिवितांत सलवल्ल्यांक, निराशेन भरलेल्यांक, पिड्यान वळवळटेल्यांक, कंती बेजारांत आसतल्यांक, पातके जिवान जियेतल्यांक आमकां अरयेक लागे आज जेजू म्हणटा वरे विंगड सुवातेक या. कित्याक देव मनशाचें जिवीत बदलिता. आपले मनशापणाचे रूप जेजून दैवीक रुपांतर केलें. दैवीकपणांत मनशापणाचें रूप दैवीकपणांत रुपांतर केलें. आनी त्या खातीर बाबा भयणीनो, तुजें आनी म्हजें मनशापणाचें जिवीत देव दैवीकपणांत रुपांतर करता, शक्तिवंत करता. आनी ह्या खातीर आमकां हांगासर आपयलां. तर आमी आज दैवीक देवाक वर्गां दिवया. संतोशाचो दीस. कित्याक सोम्यान आमकां ताजे सवें कुर्सूंक आपयलां. सोम्यान आमकां आमचें जिवीत आज रुपांतर करूंक, आमच्या जिविताक नवें रूप दिवचे खातीर बाबा भयणीन आमकां आपयलां. तर ह्या सोम्याक आमी सगळे एक बोर आराधन करया आनी म्हणया, आराधन आनी मान तुका सर्गींच्या बापा. आराधन आनी मान तुका सर्गींच्या बापा. सर्ग आनी संवसार रचलेल्या रचणारा. आराधन आनी मान तुका सर्गींच्या बापा. गोडे दोंगर रचून तें तुजें वस्तेचें घर कशें केल्ल्या पवित्र देवा. आराधन आनी मान तुका सर्गींच्या बापा. अब्राहमाक पवित्र राष्ट्र आनी परजसो बापूय जावंक आपोवणें दिल्ल्या देवा. आराधन आनी मान तुका सर्गींच्या बापा. मोरिया पर्वताचेर अब्राहमाचो भावार्थ घट करन ताका दराळ आशिर्वादांनी भरलेल्या देवा. आराधन आनी मान तुका सर्गींच्या बापा. बेतेलाच्या पवित्र सुवातेचेर जाकोबा लागीं सल्लो केल्ल्या मोगाळ देवा. आराधन आनी मान तुका सर्गींच्या बापा. देवाचो पर्वत म्हणच्या होरेब पर्वताचेर मोइशेक जळच्या बोल्यान दिश्टीक पडोवन इस्रायलाचें घराणें, इस्रायलाक सोडवणेचें येवजन कळीत केल्ल्या देवा. आराधन आनी मान तुका सर्गींच्या बापा. सिनाय पर्वताचे वाटेर दिसाचें मोडाच्या रुपार आनी रातीचें उज्याच्या खांब्याच्या रुपार इस्रायलाच्या परजे संगी चलिल्ल्या देवा. आराधन आनी मान तुका सर्गींच्या बापा. सिनाय पर्वताचेर मोइशेक भेटोवन 10 उपादेश आमकां दिल्ल्या देवा. आराधन आनी मान तुका सर्गींच्या बापा. होरेब पर्वताचेर प्रशांत वातावरणांत, शांत मौनपणांत तुजे दैवीक अनुभव दिल्ल्या देवा. आराधन आनी मान तुका सर्गींच्या बापा. कार्मेल दोंगराचेर एलिया प्रवादी मारिफात तूं नीज देव आनी नीज शक्तिवंत देव म्हूण दाखोवन दिल्ल्या देवा. आराधन आनी मान तुका सर्गींच्या देवा बापा. तुमची जाप आराधन आनी मान तुका सोम्या जेजू. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेजू. उबार पर्वताचेर देवसराच्या ताळण्याचेर जैत व्हरून आमकांय ताळण्याचेर जैत व्हरूंक बोड दिल्ल्या सोम्या जेजू. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेजू. क्रिस्तांव जिविताचें मूळ जावन आसो दोंगरा वयलो प्रसंग दिवन आमच्या क्रिस्ती जिविताक वाट दाखयल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेजू. 12 जाणां आपोस्तलांक विंचून काडचे आदीं दोंगराक वचून बापा लागीं मागून एक सारकी विसवण केल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेजू. दोंगरार मागणें करन, उसांबोळ दर्याचेर सोलोवन वादाळ थंड करन, शिसांचो भावार्थ घट करन, भावार्थ दवरन कश्टांचे जैत व्हरूंक शिकयल्ल्या जेजू. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेजू. उबार दोंगरार बापा लागीं मागण्यांत एक जावन शिसा मुखार रुपांतर जावन सर्गींच्या जिविताचो अनुभव दाखयल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन आनी मान तुका सोम्या जेजू. तुजे कश्ट तुज्या दोळ्या मुखार दवरून ते कश्ट येता आसतना तूं ओलिवेत दोंगराक वचून दिंबेर पडून बापा लागीं मागून बापाच्या हातान तुका समर्पण दिवन
ताचे कुशे काल जावन कस्त स्वीकार करूंक आमकां शिकयल्या मोगाळ जेजू आराधन आनी मान तुका सुम्या जेजू. सगळ्या मनशाकुळाचें ओजें तुजेर घेवन तो बारादी कुरीस घेवन कालवरीच्या दोंगराच्या वाटेर सोलून आमकां समेस्तांकी कस्तांचे कुरीस व्हावंक शिकयल्या मोगाळ जेजू आराधन आनी मान तुका सुम्या जेजू. कालवारीच्या दोंगरार त्या कुर्सार तुझे जिविताचे बलिदान तुवें भेटोवन 3 घंटे उमखाळून तुजो मोग संपूर्ण मनशाक ते कसोलोगी म्हूण उगडापो करन आमची सोडवण केल्ल्या मोगाळ जेजू आराधन आनी मान तुका सुम्या जेजू. भावा भयणीनो पवित्र दोंगर जावन आसा देवाच्या हाजीरपणाचो गुर्तो जेजूनच आमकां शिकयलां आमच्या कश्टांनी त्या दोंगराक वचूंक देवाचो अनुभव जोडूंक मनीस त्या दाळा हांव आनी तुमी देवाचो अनुभव जोडटा त्या दाळासर आमचे कश्ट हाळू जातात देवाच्या अनुभवांत आमकां देवाचे जिविताचे कश्ट कांयच न्हय म्हूण भोगतात कितल्या अपुर्बेचो अनुभव सोम्यान आमकां दिला भिवूंचे नाका देवा करगां दिवया देवा ती आमचे ते दृढपण उसारया आज आमी पळयलें कितल्या रितीने त्या पवित्र दोंगराचेर देवान इस्रायल परजेचो तशेंच जेजून ताच्या शिसांचो भावार्थ परत्यान घट केलो बाबा भयणी म्हाका आनी तुकाय आमच्या जिवितांत हर एका कश्टांत हर एका विघ्न अनवरांत आमकां हें मागणें ह्या आराधन म्हणल्या ह्या दोंगराचेर येवन त्या जेजू कडेन उलोवन त्या जेजूचे सांगातपण भोगून त्या जेजूच्या कृपेचो स्पर्श भोगून जेजूच्या अजापाच्या शक्तीचो अनुभव जोडणो आमकां भावार्थान घट जावंक आपयलां त्या सोम्याक आमी हरसिया ताका मान करया ताका आमी होगलाप दिवया आनी गावया सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कातांव तकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कातांव तकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो काळो कातान उजवाडाक पावय म्हाका असतातान सताक वाट दाखय म्हाका मरणाता जिविताक उतरय म्हाका तुजे वाटेन सदांच दयेन चलय म्हाका सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कातांव तकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कातांव तकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो बाबा भयणीनो सोम्याक आमी ह्या पर्वताचेर सोदून आयल्या ताच्या दैवीक अनुभव खातीर आयल्या जेजूच्या शिसांनी अपुर्बेचो अनुभव जोडलो त्या पर्वताचेर जेजू पर जोडलो दैवीक रुपान ताचें रूप बदललें आनी हें पळयलो पेद्रू म्हणा लागलो सोम्या आमी हांगास रावया वय बाबा भयणीनो आज ह्या आराधना वेळार जेजू आमचे लागीं उलयता त्या पर्वताचेर जेजू तांचे लागीं उलयल्लो ताणें म्हळें या एक सुऱ्या वरविंगड सुवातेक या आनी थंयसर
तांचे लागीं शिसा लागीं बापूस उलयलो. तांचे लागीं म्हणा लागलो, हो म्हजो मोगाचो पोतू, ताचे तुमी ऐका, ताचे तुमी ऐका. बाबा भयणीनो, हे संवसारांत म्हाका आनी तुका देवाचें उतर जिवीत दिता, देवाचें उतर वाट दाखयता, देवाचें उतर कितें करी जाय म्हळ्यार सांगता, देवाचें उतर आमकां जीव दिता, देवाचें उतर भलायकी दिता, देवाचें उतर मोतीक उसवाड दिता, देवाचें उतर जिवीत बदलता, देवाचें उतर कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालता, देवाचें उतर कुटांब रुपांतर करता, देवाचें उतर संवसार रुपांतर करता. आनी हें देवाचें उतर बळवून तूं आनी त्या उतरान कितें घडलें आमी जाणाव. जेजू शिकूनच गेलो, ताची शिकवण आयकल्लें, जिवीत बदलूंक लागलें, रुपांतर जालें. तर बाबा भयणीनो, हें देवाचें उतर आयकुच्याक एक घडी भर आमची काळजां मनां तयार करया. पवित्र आत्म्याची सकत मागया. तो पवित्र आत्मो आमची काळजां आपणून दी. तो पवित्र आत्मो आमची काळजां मनां नितळ करून दी. तो पवित्र आत्मो आमचे तातूंतलें पातकाचें खत धुवन काडून दी. तो पवित्र आत्मो आमकां सक्तीन भरून दी. तो पवित्र आत्मो म्हज्या कुडीच्या शिरांनी वाळोवन दी. ताचे सकत त्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान एक उतार म्हज्या मोतीन काळजान कंसून दी. ह्या उतरा प्रमाणे जिवंक आज या सगळ्या म्हज्या कुडींत आनी आत्म्यान दैवीक सकत भरून दी. ह्या खातीर त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. सीनाय बेಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, सीनाय बेಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. अध्याय 17 वाक्य 1-9. 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रोको, जोवांको आनी जाकोबाक सांगाता घेवन एक उबार दोंगराचेर वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्तुरू उजवाडा बरी धोवें जालें. आनी आपले मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणा लागलो, सोम्या, आमी हांगास आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारता. एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक.
अशें उलयतालो तो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपाण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. ओ म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतलें भियेलें की ते धरणीर उमतेच शेवटाले. तोवळ जेजू तांचे चरशी येवन तांकां आपड म्हणूंक लागलो, उठा, भियेनाकात. ताणें आपले दोळे उबान पळयत आसतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येता आसतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयलें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एक मोठो नियाळ आयच्या ह्या उतराचेर आमी करया. सुमार 2 वर्सां आदीं एक दीस एकलो मानेस्त म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर, हांव पडटा रेतीरेक वचून आयलो आनी म्हज्या मोतीक मस्त समाधान मेळ्ळें फादर. फादर, हांव कितल्या कश्टांनी आसलो जाणात तुमी. म्हजें काम गेलें, म्हज्या सगळ्या बिजनेस लॉस जालो, पुरा खाली फादर. हांव कठीण विरार जालो, काल कच्चें कळूंक ना म्हाका. कोणीक एकल्यान सांगलें, तूं एक रेतीरेक वच सायबा, पडटा रेतीरेक गेल्यार बरें जातात, तूं एक गडी थंय वच म्हणूंक लागलो. आनी हांव रेतीरेक गेलो फादर. 8 दिसांची रेतीर करून हांव आयलो, मस्त समाधान मेळ्ळें फादर. विचित्र अनुभव जालो. आतां म्हाका धैर्य आयलां आनी हांव भियेना, आनी हांव येदो पाटी पळयली आनी पाटी पळयना आनी आज तावन हांव नवें जिवीत सुरू करतां फादर. हांव मुखार वेतां. मस्त खोशी जाली म्हाका आयकून. बाबा भयणीनो, आमकां कश्ट येता आसतना आमी मागण्याक येता, ह्या कोणा लागीं वेता, कांय आमचें जिवीत वांटून घेता. कित्याक आमकां कोणाकी तशेंच कश्ट म्हणलें सोसूंक जायना. जिविताची वासना वावूंक जायना. कोणा लागीं म्हणलें सांगचें, खंयपणी वचचें, खंयपणी काले वचून दिलें समाधान बगेचें म्हणलें अशें आमच्या काळजान देखून आमी वेता. आनी तो मानेस्त गेलो रेतीरेक. जेजू आपल्या शिसांक सांगता, आमी एका वरे विंगड सुवातेक या. दीस परतें जेजूची ती वर्किंग डायरी म्हणटा आमी. सकाळीं उठलो जाल्यार राती न्हिदोंक येता पर्यंत जेजू पावट नातली. इतलो लोक जेजूच्या फाटल्यान येतालो, इतलो लोक जेजूक आपणूक ओरडतालो, इतलो लोक जेजूचें उतार आयकूंक तेच्या फाटल्यान वयतालो. बूक आनी तान पर्यंत लेखेन येतले. सगळो दीस जेजूच्या सांगाता सोडून वचूंक ताका मन नातलें. पूण जेजूक पुरा सण जातली. कित्याक तो एक मनीस देव जावन आसलो तरी मनशा रूप ताचें तें आसलें. ताकाय पुरा सण भोगतली. ताकाय थोडी पुटी मस्त वयल्या वयर येता आसतना सोसून व्हरचें पडटलें. पूण जेजू आपणाच्या केसड आपल्या शिसां खातीर चिंता. ती म्हजे सांगाता आसात. तांकांय पुरो जाता, तांकांय टेन्शन जाता, तांचेरय वत्तड आसात. देखून जेजू म्हणटा, आमी वरे विंगड सुवातेक या. बाबा भयणीनो, आमचें सगळ्यांचें जिवीत अशेंच. कोणाक आमकां कश्ट नात, कोणाक आमकां राटावडी नात, कोणा कडेन उलयल्यार ह्या दिसांनी म्हणजे फादर कश्ट.
फादर लोन परी करून काल करचें कळना. फादर आमच्या घरांत पिडा मागा पासत आमच्या पासत मागा एक पिडा गुण जावन तिके मागा फादर. फादर आमचे रीण परीक जावं मागा. फादर म्हजो एक जागो इकून वचोंक मागा. फादर आमच्या घरांत समाधान ना मागा. फादर भुरग्यांचे फीस वनूंक ना खाला करचें गुत्तो ना आमचे पासत मागा. अरे एक आयकताना कितें जाता वत्तड 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 जिवितांत सगळ्यांकी प्रॉब्लेम. आनी हे वत्तड आमकांय वावूंक तांकां नांत. हे आमकांय गांवांत आसूं दी परगांवांत आसूं दी खंयसर आसूं दी आमचे कश्ट आमचे दूख आमची बेजारी आमची निराशा आमची सुलवणी आमचे कितें आमचे जिविताची वजन आमकां आसातच. आमी म्हणो बरो तो बरो आसा आसून तसा तो मुखार आसता तोंडान फाटल्यान ताच्या काळजांत दूख आसा. बाबा भयणीनो हर एक लागीं जिवितांत कश्ट पिडा बेजारी वत्तड सगळ्यांक आसात. पूण बाबा भयणीनो कितें आज जेजू आमकां सांगता वरे विंगड सुवातेक या. जेजू आपल्या शिसांक घेवन वरे विंगड जेका सुवातेक गेलो कित्या खातीर मागणें करूंक मागणें करूंक बापा लागीं करसूंक बापा लागीं उलोवंक सगळो दीस काम करून ताका पुरो जाल्लें. बाबा भयणीनो तुमच्या हातांत मोबायलां आसात. तुमचे मोबायलां सगळो दीस यूज करतात चॅट करतात इंटरनेट यूज करतात. बॅटरी कितें उरता गे मोबायलाची बॅटरी खाली जाता. कितें करतात तुमी चार्ज करतात. बाबा भयणीनो जिवीत आमकां चार्ज करची गरज आसा. हें जेजूक समजाल्लें. संवसारी जिविताच्या वत्तडींनी सोलवल्ल्या आमकां मागण्या मारिपात देवाच्या कृपेन आनी शक्तीन चार्ज करची गरज आसा. ना तर जिविताचे वत्तड वावूंक जायनात. लुकाचो वांजेल अध्याय 4:1 आमी पळयता जेजू आपली परगडजेनी सुरू करच्या आदीं 40 दीस मागण्या खातीर अरण्याक गेलो. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण 40 दीस आनी 40 राती जेजून मागलें अरण्याक. एक सुवातेक तो गेलो. कित्याक संवसारांत जायना. मुखली 3 वर्सांची जिणी ताणें चिंतना तो वावरो त्या लोकांक ती देवाची शुभ्रती पुतार परगट करचें आनी कुर्साचें मरण हें सगळें ताच्या मोतींत चिंतून ताणें परगडजेनी सोर करतना ताका बगलें म्हाका देवाची बापाच्या कृपेची गरज आसा. त्या देखून तो अरण्याक गेलो 40 दीस आनी 40 राती मागणें करूंक. लुकाचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 12 त्या दिसांनी मागणें करूंक म्हणून जेजू एक दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं थंयसर सगळी रात मागणें केलें. देवा लागीं मागणें करून ताणें करसिली बापा लागीं. दीस उजवाडटस शिसांची ताणें विसवण केली. पळया 12 जाणां शिसांक विसवण काडच्या खातीर सगळी रात जेजून मागणें केलें. एक प्रमुख मेट करता हे 12 जाण पवित्र सभेचे खांबे. ह्या 12 जाणांचेर ताची पवित्र सभा ताणें बांदूंक आसा. कोरोनाच्या करोड वर्सांक ही पवित्र सभा उरोवंक आसा. त्या देखून हे 12 जाण विसतना सगळी रात मागण्यान ताणें करसिली वरे विंगड सुवातेचेर. लुकाचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 17 दोंगर देंवून तो आयलो आनी 4 कुशींतावन पिडेस्तां येतालीं आनी ह्या सर पिडेस्तांक तो गूण करतालो. गूण करचे सकताचे तावन वळटाली. पळया सगळी रात मागणें करता. त्या मागण्याची सकत ताची ती भरता. त्या सक्तीन तो दिसभर पेडेस्तांक गूण करीत वेता. लुकाचो वांजेल अध्याय 22 खस्ट आयिल्ल्या जेजूक आपले आखरेची घडी येत आसतना कुर्सा मरणाचो वेळ येत आसतना तो ओलिवे दोंगराक येता आनी थंयसर बापा मुखार दिंब्यानी सरपडटा मागणें करता. एकसुरे वरे विंगड सुवातेक वचून बाबा भयणीनो मनशा जिविताक आमकां हें पयलें मेट उडासता बऱ्या. आमी संवसारांत आसा.
आम्ही कष्ट म्हणून रडता कंत करता बोब मारता ते हांगा वेता जिवितांत आमी सलवता आमी खंय सर्व सोंग जाय जेजू आमकां वाट दाखोवन दिता मागणें म्हणल्यार त्या दोंगराक आमी वचची सोमी म्हणल्यार त्या दोंगराक वचून मागणें करीचे आमच्या कुटुंबांनी मागणें ना देखून अस्कत जाल्या आमी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत मागणें उणें जालां देखून आमकां कश्ट सोसूंक दांगानात आज आमचे मागणें अस्कत जालां देखून हा समाजींत असलें वायट घडटा मागणें ना आमची ती कित्याक आमकां देवाची सकत ना बाप आपणाक सकत दिता म्हूण जेजू जाणा आसलो देखून तो मागणें करतलो सगळी रात देखून आज बाबा भयणीनो पयलें आमी वरे विंगड सुवातेर वचून शिकाचे हे आमी मस्त जाणा वर्कहॉलीक काम करता कितलें काम करता बिजनेस करता घर आमचें आमकां काम आसा भाव भयणी सगळ्यांक काम आसा जेजू खातीर वेळ दवरा मागण्या खातीर वेळ दवरा वैयक्तीक मागण्याक वेळ कसिया कित्याक थंयसर तुमकां देवाची सकत मेळटा थंयसर देवाचो अनुभव मेळटा थंयसर जिवीत रुपांतर जाता थंयसर तुमचे कश्ट आळू जातात मागण्याक वेळ दवरया भाव भयणीनो खंयच्या घरांत मागणें आसा खंयच्या व्यक्तीच्या जिवनांत मागणें आसा त्या व्यक्तीक हर एक कश्ट फूड करूंक साध्य जाता देखून आमी बोब मारची मात नाका मागणें करया मागण्या वेळ करया आमकां थोड्यांक 15 मिनिट असो वेळ आमकां ना मागण्यांत करसूंक मागण्यांत करचे भाव भयणीनो 24 गंटे 24 गंट्यांत 1 घंटो सोम्याक आमकां दिवंक साद जायना गे मागण्या खातीर वेळ दवरया दुसरें थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो तेचे मुखा म्हूण सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्तूर उजवाडा बरी धुवें जालें मागण्यांत कितें जालें पळया बापा लागीं उलोवन तो आसतना सगळें बदल्लें रुपांतर जालो तेचे मुखा म्हूण सुर्या बरी परजळ्ळें आनी तेचें वस्तूर उजवाडा बरी धोवें जालें कित्याक ही बदलावण बापाचो संपर्क बापाची सकत कित्याक जेजू कोणा लागीं उलयतलो बापा लागीं पवित्र पवित्र देव पवित्र देवा लागीं उलयतलो देखून सोम्याचें मुखामात परजळ्ळें आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 आनी 4 20 आनी 9 वळो मोइजे उपदेशांच्यो फाळयो घेवन सकला देंवतना सर्वेस्पराचे कडेन उलयल्ले वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटली पळया मोइजेच्या मुखामळाचो परजळ इस्रायल परजा पळयतली मोइजे सिनाय पर्वताक गेल्लो जेजू कडेन देवा कडेन उलयलो निरंतर आनी ह्या देवाच्या त्या दर्शनान ताची दोंड धोवें जालें परजळ्ळें इस्रायल पर्जन तें पळयलें पळया भाव भयणीनो ही जावन आसा बदलावण इजाया प्रवादीचो अध्याय 6 वाक्य 1 पळयता इजायाक देवाचें दर्शन मेळटा देवाचें दर्शन पळयल्लो ते देवाची पवित्रताय पळयल्लो तो दळपार ते आंग गोडवे आनी ती पवित्रपण पळयल्लो इजाया म्हणटा हांव मेलो मू देवा मुखार हांव कांयच न्ही हांव मेळ्या वट्टसो मनीस आनी आपलें गुणेपण वळखून घेता देवाक बोब मारता देव ताका शुद्ध करता एका उज्याच्या केंडान ताचें वोंट नितळ करता ताची काळी शुद्ध करता आनी अशें इजाया प्रभाती बदलता तो परजळटा देवाच्या पवित्रपणान तो परजळटा पातकी इजाया पवित्रपणान बदलता कीर्तन त्या देखून कीर्तनकार सांगता 20 आनी 4व्या कीर्तनांत सर्वेस्पराच्या पर्वताचेर कोण सोडूंक सकत सोम्याच्या त्या पर्वताचेर कोण सोडूंक सकत कित्याक तो पवित्र पर्वत त्या पर्वताचेर देवाचें पवित्रपण भरलां त्या देखून बाबा भयणीनो आमी सकड आज देवा मुखार आमी ताचे मुखार आमी जिवीत आमचें रुपांतर जावंक जाय सोम्या मुखार आमचें जिवीत बदलाचें बाबा भयणीनो आमी बदलना कित्याक आमचें रुपांतर कित्याक जायना आमी कित्याक तेच आमी 25 वर्सां आसले मनीस 25 वर्सां गेल्यार आमची बदलावण जायना
आमचो तोच राग आमी धन काडून घेता तेंच हागे आमी दवरून काडून घेता तेंच उतरां तेच साल समकण तेंच जीवन आमचें कित्याक बदलना आमी देवा थंय लागीं हांव देवाक आमच्या जिवितांत प्रवेश दिना देवा कडेन उलयना आमी देवा कडेन लागीं वचूं नाका देखून आमचें जिवीत बदलना थोडी आमी काली बायले देखीक मात्र देवा कडेन येता पूण देवाक आमच्या जिवितांत प्रवेश जावंक दिना भाव भयणीनो रुपांतर जायचें आमचें जिवीत रुपांतर जायचें जर आमचें कुटुंब रुपांतर जायचें आमी बदलचें एका कुटुंबांतल्या आवयन रुपांतर जायचें बापायन रुपांतर जायचें भुरग्यांनी रुपांतर जायचें ना तर कुटुंब रुपांतर जायना तेंत आमच्या जिवितांत धरिल्ली दोरी आमी धरून गेल्यार आमचें ती बदलावण जायना आमी जम्यातय रुपांतर जायचें आमचें जिवीत देवाक समर्पिचें देखून बाबा भयणीनो रुपांतर जावया समाज रुपांतर करया पवित्र सभा रुपांतर करया कुटुंबां रुपांतर करया आमचें जिवीत रुपांतर जावं दी आनी तिसरें जेजू देवा तांकां ताळो आयकता हो म्हजो मोगा आसूं पळय ताका तुमी आयका बाबा भयणीनो जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो बापाची खुशी करूंक जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो बापाचो मोग आमकां कळीत करूंक आनी त्या देखून जेजू ह्या संवसारांत येवन जिवीत दिता जेजू ह्या संवसारांत येवन भलायकी दिता जेजू ह्या संवसारांत येवन पातक्यां बक्षिता जेजू बऱ्या गुवळ्या बरी जतन घेता आनी जेजू आमचो मोग करता जेजून देखून बापान म्हळें हो म्हजो मोगा आसूं पळय तो म्हाका मानवला ताची तुमी आयका बाबा भयणीनो आमी जेजूचें उतार आयकोवया जर आमी जेजूचें उतार आयकता आमची जिणी बदलता आमची पिडा गूण जाता आमचे कश्ट परिहार जातात आमची पातकां बक्षतात आमचें जिवन नवें जाता आमची कुटुंबां नवीं जातात आमचे समाज नवी जाता मनशा जिवनाचे वायट संगती पयस जातात आमची साल समकण बदलता देवाचें उतराचें बळ आमकां दायचें ताचें उतार तुमी आयका बापाचें उतरां आमी आयकुया सोम्याचें उतराच्या बळान आमची कुटुंबां सोलून दिता देवाच्या उतराच्या बळान आमची कुटुंबां सोलून दिता देवाच्या उतराच्या बळान आमचें सामाजीक जिवन सोलून दी देवाच्या उतराच्या बळान आमचें वैयक्तीक जिवीत सोलून दी आमी करच्यो करण्यो आमी उलोवची आमची चिंतना उलोवच्यो हर एक देवाच्या उतरांतून वाळून दी भाव भयणीनो त्या वेळार आमचें जिवीत बदलता देखून असलें आपोण आमकां मेळटा देखून आमचें जिवीत रुपांतर करया सोम्या लागीं या इकडे बोर बाबा भयणीनो पयल्या रितीन सोम्याचें रुपांतर आमी मागया इजाया प्रवादी देवा मुखार म्हणूंक लागलो ताका भोगलें हांव मेळ्या वटचो मनीस हांव हें पातकी म्हजें तें हें मेळेपण आसा देवा मुखार हांव फावो न्ही बाबा भयणीनो आज ह्या देवा मुखार जेजू मुखार आमी आसा त्या ताबर पर्वचें रुपांतर जाल्लो जेजू परचडीत उजवाड आनी ताचे मुखार हांव हें पातकी म्हज्या काळीज मेळ्ळें म्हजें वोंट मेळ्ळें म्हजें मन मेळ्ळें म्हजे हात पांय मेळ्ळे म्हजी कूड मेळ्ळी हांवें केल्लीं पातकां हांवें केल्ल्यो सरसंगती हर एक आमी सोम्या मुखार दवरया पयल्या सुवातेर जिविताचें रुपांतराक आमची पातकां बक्षुची गरज आसा हर एकल्यान जे पातक रडची गरज आसा ती मोरी मगदलेन आपले पातक रडली जाके आपल्या पाताक वळखलो जिवितांनी बदललें देखून ताचें रुपांतर जालें तर आमी इकडे बोर सगळीं आमचे पातकाचे बक्षांनी मागून जेजू कडेन आमी सकड गावया सोम्या आमकां बक्षी 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 बाबा भयणीनो पवित्र सभेच्या रुपांतरा पासत मागया संवसारांत पवित्र सभा सोम्याचें दिसतें रूप जावन आसा ही पवित्र सभा मनशांच्या त्या मुखेलपणाक चलता देवान विसलेले मनीस ही पवित्र सभा सोलून मरतात
या सगळ्या पवित्र सभेंत आवानी तुम्ही एकलो सांदो जावन आसा देवा देवपण आनी मनशापण असो एकवट हांगासर जाता जेजूचे देवपण आनी मनशापण ते रुपांतराच्या घडींतल्यान कशें मेळ्ळें तशेंच बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत देवाचो अनुभव आमकां पवित्र सभेद्वारे मेळटा त्या देखून पवित्र सभे पासून मागया पाप साहेबू बेस्पो याजक आनी सर्व धार्मिकां आनी सर्व आमचे खातीर बाबा भयणीनो आमचे पातकी आमी देवा पवित्रपणाचो गुर्तो जावंक जाय परजळीक जाय ते आमी पयले आमी मागया आमचे याजक आमचे बेस्पो परजळीक जावं दीत बागेवणपणान परजळोवन दी तांचो दैवीक परजळ आज परजेक मेळोवन दी हर एका याजकान आनी धार्मिकांनी आनी बिस्पांनी भावार्थांत ताचे जिवितांत परजळोवन देवाचें दिसतें रूप जावन ह्या संवसारांत हर एका मनशाच्या काळजांक आपोडची सकत देव तांकां दिवन दी अशें तांच्या मारे पात कुटुंबाचें रुपांतर जावं दी हर एकल्याच्या भावार्थेचें रुपांतर जिवीत जावं दी म्हण मागया सांगता भाव भयणीनो हर एकल्या आमच्या वैयक्तीक जिविताचें रुपांतर पासून मागया पवित्र सभेंत आमी हर एकलो सांदो जावन आसा म्हजें जिवीत पवित्र सभान ती रुपांतर करता हांवें रुपांतर जाल्यार पवित्र सभा पवित्र जाता आनी त्या देखून देवाचें पवित्रपण आमचें तें हर एकल्या तें वाळोवन दी सगळे पवित्र सभा परजोळून दी खंयसर उणेपण आसा खंयसर पाताक आसा खंयसर कोटेपण आसा खंयसर देवाच्या कुशे विरोध जाल्ले आसा हें सक्कट नितळ जावन दी समिती नितळ करून दी पवित्र सभा भाग्यवंतपणान परजोळून दी म्हूण आमी मागया आनी गावया रूपांतर कर सौम्या आमची पवित्र सभा रूपांतर कर सौम्या आमची पवित्र सभा बाबा भयणीनो कुटुंबाच्या रुपांतरा पासून मागया आज आमची कुटुंबां फुटल्यांत आज आमची कुटुंबां दसवाड जाल्यांत आज आमची कुटुंबां देवाच्या हाजीरपणान नांत कितलीशीं कुटुंबां आज अस्कस जाल्यांत कितलेशा कुटुंबांनी मोग ना कितल्या कुटुंबांनी घोव बायलां विंगड जाल्यांत कितलेशा कुटुंबांनी भुरगीं वायट वाटेर आसात कितलेशा कुटुंबांनी आवय बापाय कश्ट जातात कित्या खातीर आमच्या कुटुंबांनी देवाचें हाजीरपण ना कुटुंबाच्या रुपांतर पासून मागया आमच्या कुटुंबांनी देवाचें हाजीरपण आसूं दी रुपांतर जाल्लो सुमी आज आमची कुटुंबां रुपांतर करून दी आमची कुटुंबां देवाच्या कृपेन पर सोडून दी आमच्या कुटुंबांनी देवाच्या हाजीरपणाचो उजवाड पांकोवन दी आमच्या कुटुंबांनी शेगुणांचो पर जळोवन दी शेगुणांनी पर जोडून दी आमच्या कुटुंबां माया मोगान भरून दी आमच्या कुटुंबांत बॉक्सांनी वाळोवन दी आमच्या कुटुंबांत सांगतपण येवन दी आमच्या कुटुंबांत एकामेका खातीर बोगा पासून दी वो म्हजो ही म्हजी आमी कुटुंबाचे संदे एक म्हणल्यार आमकां बोगून दी अशें जाल्यार त्या रितीन आमी मागया आनी कुटुंबाच्या रुपांतरा पासून मागया रूपांतर कर सौम्या आमची सगळ कुटुंबां रूपांतर कर सौम्या आमची सर कुटुंबां वैयक्तीक रुपांतरा पासून मागया आमी वैयक्तीक रितीन बदल्या शिवाय कुटुंब बदलना समाज बदलना पवित्र सभा बदलना हर एकल्याचें आमचें जिवीत रुपांतर जायचें जाक्के रुपांतर जालो ती पातकी स्त्री रुपांतर जाली साऊल रुपांतर जालो पाऊल जालो बाबा भयणीनो जर तर तांच्या जिवितान असलें रुपांतर जालां सौम्याच्या स्पर्शान म्हज्या आनी तुज्या वैयक्तीक जिवितान रुपांतर जायचें नवी मनशां आमी जायचे साऊला बरी जक्के बरी अशें जाल्यार पातकी स्त्रिये बरी आमचें जिवीत बदलून दी सामान्याच्या स्त्रिये बरी आमी बदलोवया
रुपांतर जाऊन दे आमच्या वैयक्तीक जिविताचें खंयसर उणेपण आसा सोम्या कडेन सांगया सोम्या आमकां आपड म्हज्या वैयक्तीक जिवितांतले उणेपणां कान वडय म्हजे सर अस्कोत कया कान वडय म्हजे पातकां बक्षी सोम्या नितळ कर हांवें वैयक्तीक तरान नितळ जावन म्हजें कुटाम नितळ पवित्र तें परिवर्तन करूंक म्हजें कुटाम रुपांतर करूंक म्हजें समाज रुपांतर करून जेजू म्हाका बोल दी म्हण मागया रूपांतर कर सौम्या म्हाका वैयक्तीक तरा रूपांतर कर सौम्या म्हाका वैयक्तीक तरा देशाचें रुपांतर पसत मागया बाबा भयणीनो आमचो वो देश आमचो भारत देश आमचो मोगाचो देश ह्या भारत देशांत सगळीं धर्मां संगता जियेतात आमच्या देशांत दैत्य द्वेष आसा पळयता धर्मा मदें भासा मदें द्वेष असो पळयता आमी एकामेका दुश्मन काय जावन चलता आज आमी मागीर आमच्या देशा खातीर आमचो देश रुपांतर जावन दी माया मोगाचो देश रुपांतर जावन दी धर्मा मदें मोग आनी एकवट येवन दी भासा मदें ते एकवट येवन दी आज आमकां भेदभाव नाका दलित आनी उण्या वर्गाची सकला वर्गाची उंचल्या वर्गाची म्हणलो भेदभाव नाका सक्कड एक आमी सक्कड देवाची भुरगीं आमी सक्कड समान हर एकलो भारत देशाचो नागरीक एक जावन आसलो मनोभाव येवच्या पासून जेजून आमकां आपडच्या पासून सोम्याच्या त्या हाजीरपणान भारत देशाच्या राजकारणी मध्ये अधिकारी वर्गामध्ये लोकांमध्ये भासामध्ये धर्मामध्ये रुपांतर जावन दी हर एकल्याचें जिवीत पवित्र जावचें तसलो मोग आमच्या देशांत वाळोवन दी भ्रश्टाचार खोटेपणा सर वायट दे नितळ जावन दी म्हणून आमी मागया प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी कोरोना पिडा आसा ह्या कोरोना पिडे वरवीं आयिल्ले कश्ट नितळ जावन दी मनशाचें जीवन कश्टांचें जीवन रुपांतर जावन दी पिडेचें जीवन रुपांतर जावन दी भलायकेन तें बदलून दी विघ्नां अनवरां संकश्ट मनशा वयर आयिल्लें निवारून दी म्हणून आमी मागया सोमी आज हो देश रुपांतर करून दी आनी सगळ्या वायटा विघ्नांनी आमकां सुटका दिवूं दी म्हूण मागया रूपांतर कर सौम्या आमचो हो देश रूपांतर कर सौम्या आमचो हो देश बाबा भयणीनो ह्या घडये आमकां हर एकल्याक आमची मागणी त्या आसा सभा जाणांनी हांगासर म्हजे लागीं फोना मुखांतर ह्या मोबायला मुखांतर त्या संवाद धाडल्यांत एकल्याक भुरग्याचें देणें मेळोवंक एकल्याक कोरोना नेगेटीव येवंक एकल्याक सुटना आसतना येवचो ताप रावोंक एकल्याक आपल्या वायट संगत्याच्या हातांतले सुटोवन आवय बापायक संगतपण दिवन तांणी सोरोंक आवय बापायक फोन करूंक तशेंच तांकां मोगान सांबाळूंक एकल्याक मुंबय एकल्या मनशाक ती शिरांची अस्कत काय आसा उसमोड आसा जेजून ताका बेगीनच गूण करूंक आनी एकल्या बरी भलायकी मेळोवंक ताणें मागलां एकल्या मनशाचें बिजनेस इंटरलॉकाचें बिजनेस बऱ्या हातान चलोवंक एकल्याक दुबायंत काम ना आतां ताणें गांवाक येवचें गी काम करचें गी म्हूण कितें असलें घुसपट्यांत आसा एक बरें काम ताका दुबायंत मेळोवंक एकल्याक एक शिरसी तावन एका KSRTC काम करतले आमच्या एका भावाक बरी भलायकी मेळोवंक एका काधारी जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभोवंक आनी एकल्याक अल्सरायटीस कोलायटीस म्हळ्यार हे हाचेतून फास्ट रिकवरी जावंक ताणें आमच्या लागीं विनंती केल्या मागोवंक तांच्या बसत मागया एकल्याचें इंटरव्यू पास जावन ताका काम मेळोवंक एकल्यान आनी एकल्याक इंटरव्यूंत पास जावन काम मेळोवंक बैल्या गांवांत ताणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां एकल्याचें CA एग्जाम पास जावंक फायनल एग्जाम पास जावंक आनी ताका बरी सिरीक मेळोवन ताका आनी ताच्या कुटुंबाच्या संद्या बरी भलायकी मेळोवंक एकल्यान आपलें पिवणें सोडूंक आनी घरांत समाधानान जियोवंक एका तरणाट्याक एक बरें काम मेळोवंक आनी बरी सिरीक मेळोवंक ताणें मागलां बापायक आनी आवय पिवणें सोडून बापायन सोरो सोडूंक आनी आवयक बरी भलायकी मेळच्या पासून ताणें मागलां
एका ICUंत असल्या एकल्याची भलायकी बरी जावंक विशेष रितीन मागोवंक विनंती केल्या. एकल्याचे CT स्कॅन जालां ताचो रिपोर्ट बरो येवन गूण जावच्या बसत मागोवंक सांगलां. एकल्याने फ्रुट्सांची आंगड उक्ती केल्या नव्यान ती विगी बऱ्या हातान सोलोवंक आनी ती बरो व्यार जावंक मागोवंक. एकल्याक पडोवन मार जाला तिका ऑपरेशन आसा परवां 75 वर्सां दलमा दीस विगी येता ती बरी जावन हो दीस आचरण करून फावो जावंक. आमच्या शिवमोग्गा दीस बेस्प कोरोना पिडेक वळख जाला. आमच्या बेसायबा पासत आमी विशेष रितीन मागया. आनी एकल्या तरणाट्याक 30 वर्सांचो कॅन्सर आनी कोरोना वरवीं वळवळटा आनी वेंटिलेटराचेर आसा सिरियस आसा. ह्या तरणाट्या पासत मागया. बाबा भयणीनो हे सर इरादे हाचे सांगता आमचे एकल्याचे इरादे. तुमी आज इतलीं जाणां ह्या आराधनांत भाग घेतात सकट तुमच्यो गरजो सुमयाच्या पांय तळी दवरा. तुमचे पासत हांव मागतां तुमच्या नांवान जेजूचे कडेन ह्या चोर तुमच्यो गरजो दवरता आनी खंडीत जावन जेजू आमकां आपडटलो जेजू आमच्या गरजां पावतलो. त्या भरवशान आमी मागया. सांगात आज आमी मागया प्रत्येक तरान बाबा भयणीनो आमी सभा आनी दानी पासत मागया. आमचे हे आराधन चलोवन व्हरोंक दैवी कमरा संस्थाक आमकां भरपूर रितीन सहकार दितात. नांव सांगचें नाका म्हूण आमकां दैत्य आदार दितात. फादर हें काम रावोंक नजो आत्मीक काम मुखारसून वरचें आनी त्या खातीर त्याग सॅक्रिफीस दितात आमकां. सर दानी पासत आमी मागया. देव तांच्या उदार मनाक आशिर्वाद दिवन दी. तांच्या बऱ्या सॅक्रिफिसावर कितल्या जाणांक आत्मीक काण मेळटा ताचो फळ तांकां पावोवन दी म्हूण मागया. तशेंच देवान बुरकार केला. म्हाका 4 जाणांनी फोन करून एकल्याक बैल्या गांवांत काम मेळ्ळें आनी एकल्याक ICUंत आसल्या भायर हाडलें आनी एकल्याचो रिपोर्ट नेगेटीव आयलो आनी एकल्याक इंटरव्यू पास जालें. इतले 3-4 ती उपकार मेळ्ळे म्हणून ताणें म्हाका फोन कर सांगला. ह्या सर्व पासत अर्गां दिवया आनी सुमयाची सकत मागून उपरांत त्या सुमयाचें बेसांव आमच्या सगळ्यांचेर घेवया. भाव भयणीनो सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सोडवोंदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या पारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकूळ आमची कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता मारा काकूळ आमची कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता मारा काकूळ आमची कर. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्यांचे तुझ्या पवित्र जो या सर आमच्या जीवित रूपांतर कर. आमचे कष्ट परिहार कर. जो तुमची पीडा गुण कर. जो तुमका भलाय की तुझे जो हरी एक जी मागणी तुझे मुखा दवरनांचे जो हरी एक मागणे सोम्या तुझ्या पायांत समर्पित आहोत. तुझ्या आम्हाला एक रक्तांचे तू आमका सगळा परिवर्तन कर, नितळ कर, शुद्ध कर, रूपांतर कर. आमचे जीवित राग आणि द्वेष आमच्या कुटुंबात कानवडे सोम्या आमच्या कुटुंबाने मोग काही तुझं पवित्र मोग आमचे ते बाळाचे कर. तू हर एक आमचे कुटुंब पवित्र जाऊन दे. तुझ्या आचरपणान भरून दे. तू आमचे कष्ट आमचे दुःख कानवडे तू पीडा कानवडे गंधाधरे कानवडे सोलवणी कानवडे हर एका बेगना अनवर तो जे आमका सुटका देणे समृद्धी. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याचा आशीर्वाद घेऊया. त्या बडा सक्रमेंता गीत आम्ही गाऊया. ये देवोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्या रीती आदार्या. सर्वोन वेच्या अस्कत्वेशा बावार्ताचे बळ दिव्या. जशे बापा तशेच होता उल्हासाने स्तुतीचा. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान अर्सेता. तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावडता. प्रार्थूया. ये देवाविचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्ट सुबडा तुमका सोडला. तुझे सर्वने सफरसदान समचिते आम्ही बघी सरको. तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा कमी मान करून कमका दैन पावो कर. जो जेतान राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. रूपांतर कर सोम्या रूपांतर कर आमची जिणी. रूपांतर कर बदल सोम्या तू आमका बदल. जिणी आमची सदांच बदल. बाबा बहिणीनो, या आराधनात भाग घेतल्या तुमच्या समेस्ताच्या देवाचो आशीर्वाद हांव मागता. कितें तुमी मागलां देव कंडे जावन येता. हर एक दीस हांव तुमच्या पासत मागता. तुमच्या हर एक कथेसा हांव पासत मागता. आज हें आराधन हांगासर आमकां प्रत्येक रितीन या डिवायन टीव्हीचेर प्रसार करूंक मोग केला. मानेस्त स्टीफन मेंडेस आनी कुटाम डिवायन मठाचो मालक आनी ह्या निर्वाण करचो जॉस्वीन तांचो उपकार बाबुडटा. आज संगीत दिलो आमचो भाऊ सायमन पायस
आनी चित्रीकरण केलो आमचो भाव सूरज मचादो आनी सोय उपकार भाव उरता आमच्या सिस्टरांनी बरें सोबीत डेकोरेशन केलां विशेश हांव सिस्टर सुनीताईने तांचो हांव काळजांतल्यान उपकार भाव उरता सांगात दिल्या सिस्टर लिनेटा की आनी तशेंच आज हें आराधन एका आयतारा सोलून व्हरोंक आमकां आदार दिता तुमची उदार मनची दानी तुमी उदार मनान दान दिलां सक्कट दानीचो एका रितीन तुमी दाखयल्ल्या बरेपणा खातीर हांव तुमचो काळजांतल्यान उपकार करतां देवाची आशिर्वादां दैवीक अमृत ट्रस्ट आनी मिडिया तर्फेन तुमचो काळजांतल्यान उपकार भोवतां तुमचे बसत आमी मागतले हांव तुमची ते सावां केदाळे नंबरां दिल्यां तुमची त्या नंबराक तुमी धाडा फोन करा तुमचे बसत आमी मागता हांव देव तुमचेर आशिर्वाद करूं गॉड ब्लेस यू